बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तोबिताचो ग्रंथ अवस्वर 13 पयली वळ. तोबीत chapter 13 verse 1. तेदना तोबितान म्हळें, सासनाक जी येता तो देव सदैव जावं, ताची राजवडकी तगता सासनाच्या सासनाक. वैमगचनो, आमचो देव सासनाक जी येता, ताची राजवडकी पदवी महिमा वर्ती जावन आसा. ते आमी वळखून दिमी गेल्या आनी आमच्या सुमयाक आमी मान दिवया, ताका महिमा दिवया. कवी आमी गीत मान आनी महिमा. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या, हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या, मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. समयात मान आनी महिमा आराधन फावो. वेळा काळा पूर्वी तो शब्द जावन आसलो, तो शब्द तो देवच जावन आसलो आनी दोनसो समया तसो शब्द देवा समय आसलोय, देव जावन आसलोय, आमचे खातीर मनीस जालो. मास जावन ह्या संवसारी आयलोय, आमचे मदें जियेलो. अजून ह्या सक्रामेंतान तो आमचे खातीर जियेताय, राखून रावताय, तो आमकां मेळोवंक येताय. आज तुका आमी मान करता, आराधन करता, नमान करता. वेळा काळा पूर्वी देवा सोबे आसलो, देवोन तुझे लिपो मनशा कुड घेवन आयलो. पाताक मागेक सांडू मनीस जावन जियेलो. उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भक्त्याक सदां दिलो. समयाक मान दिवया. मान आणि महिमा आराधन आराधन तुका सोम्या. हर एक दिमी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी. आनी महिमा तुका समया. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. पळय आमचो देव सर मान वगळा महिमा फावो जालो. इमानाचे उनार आमकां मंदमेन दिलो. मोगान आमी जियो, मोगान आमी ताची साखळी सेवा करूं. जे कितें आमी करता तें सगळें माया मोगान करूं. समयान आमकां शिकयलें, देख दिली, कसो समय आमचे समय वस्त करता, कशी येता. त्या समयाक मान करया, महिमा दिवया, ताका आराधन करया. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदामेन दिलो. सेवेन जिवी जोरो पायशी सांचे धुले
ग तुझे कुडीन बदललो मुझा उगडा सकारात म्हणून सौम्या तुवे शिसा कादे दिला मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरी एक दिंबी सगळी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या महिमा तुका महिमा तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या ग्रंथावर स्वर तेरा तिसरी आणि चवथी ओळ तोबिदाचें स्तुती गीत आमकां वाचूंक मेळटा 13व्या वस्वरांत आमी तिसरी आनी चवथी ओळ वाचतना आमकां तोबिदाच्या स्तुती गितांतलें वाचूंक मेळटा इस्रायलाच्या भुरग्यांनो राष्ट्रा मुखार ताची स्तुती करा कित्याक तांचे मदें ताणें तुमकां शिंपडायलीं जाल्यारय थंय लेगून ताणें तुमकां आपली ओडवीक दाखयल्या सर प्राणिया मुखार ताची स्तुती करा कित्याक तो सर्वेस्पोर आमचो देव आमचो बापूय आनी देव सदां सर्वदां आमचो देव आमचो बापूय आनी आमचो देव सदां सर्वदां आनी आमी ताची परजा वैमगाळ बोवा आनी भयणी जेन्ना जेन्ना सुम्या मुखार येता हें आमच्या मतींत आसता तो देव आमचो बापूय आनी आमी ताची परजा ताची भुरगीं आनी ताची स्तुती आमी करतना आमकां चड ताच्या कृपेन देण्यानी तो आमकां भरता न्हय आमी कितें करता तें गरजेचें बगार आमी कितें जावन आसा तें गरजेचें कोणाची आमी जावन आसा तें गरजेचें हूज वी आर आनी आमी कोण जावन आसा सुम्यान देवान बापान ताच्या पुता मुखांत आमकां सोडोवन ताचीच करून घेतल्यान ताची भुरगीं आमी जावन आसा तर आज आमी सगळीं सांगाता मेळोन तो आमचो देव आमी ताची परजा भुरगीं म्हणून वळखून त्या देवाक आमी स्तुती करया ताका नमान करया गावया आमी गीत H34 पेज 90 येया स्तुती करा येया नमान करा तळयो बिडला आमी गावया स्तुति करा ये या गायन करा ये या स्तुति करा ये या गायन करा ये या नमन करा ये या प्रणाम करा ये या नमन करा ये या प्रणाम करा सकळा मी हसिया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवताच्या नावा गीता मी गाव्या सकळा मी हसिया सर्व मिळून वर्णिया धन्या देवताच्या नावा गीता मी गाव्या होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा Hosanna, 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 Hosanna,
संतोषानंद मोगान सगळ्या सक्तीन सुम्याची आमच्या सडवंदराची येसूची आमच्या रायाची आम्ही स्तुती करूया त्याच्या नावात आम्ही महिमा देऊया ताका होसाना गाऊया येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया सोमेसी येया खालत्या पोनान येया येया सोमेसी येया खालत्या पोनान येया सकडा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया जेसू सम्याक सोडवून दाराक परगामी देविया सकडा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया जेसू सम्याक सोडवून दाराक परगामी देविया होसाना 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 जेसूराया 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 एका मनान एका काळजान सगळ्या आमच्या सक्तीन आमच्या देवा तो आमचो देव आमी त्याची पळसा ते स्पर्धेन सदांच आमकां ताचे सरशी तो ओडटा ताच्या कृपेन आमकां भरता त्या पवित्र निरंतर घालया ताची स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ सावन येया येया धावून येया कृपा जोडून येया येया धावून येया कृपा जोडून येया सकळा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे वंता प्रणाम करूया सकडा मी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे वंता प्रणाम करूया होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना देवा होसाना 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 देवा बाबा होसाना 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 देवा बाबा जेसूराया होसाना 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 जेसूराया होय निरंतरी होसाना 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 जेसूराया पवित्रात्म्या होसाना 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 पवित्रात्म्या आमच्या सम्या होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना देवा बापा जेसूराया होसाना जेसूराया पवित्रात्म्या होसाना पवित्रात्म्या आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 सम्या सर्व आमच्या सम्या आमच्या देवा आमच्या मगना आम्ही तुझी भरगी सम्या तुझ्या आमकां सवयल्या ऐंशी सुताय पवित्रात्म्या आमची दैव स्थितीच्या देवा सर पगडरा सन्मान लावला सम्या तुझा स्तुती तुझा आराधना तुझा महिमा हरसेला तुझा तुझा सदैव सा we praise your name wonderful are you great hallelujah hallelujah we आमचो देव कितलो बरो तो आमचो बापय
आमी ताची पळजा ताची भुरगीं किर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ देवाचें उतर आमकां सांगता. सर्वेस्परातय तुजो संतोसू सोदू तुजें काळीजत रेखता तें तो तुका दितलो. सर्वेस्परातय तुजो संतोस तूं सोदू तुजें काळीजत रेखता तें तो तुका दितलो. वैमगाळ भवनो आनी भयणीनो, देवाचेर पातयेनी दवरा, चवळ तुमकां भरपूर कृपा मेळटली. Saint Vincent de Paul एक नावार्दीक सांत जावन आसा. ताचें स्मरण आमी आज करता. तो एक कॉन्फेसर, एक याजक आसचो पात्रोन जावन आसा. पापा लियो 13व्यान ताका माया मोगाच्यो करण्यो करतल्या सुमेस्तांचो पात्रोन म्हणून नेमियारलो. प्रत्येक तरान आमी पिरगजन पळयल्यार SVP आमी म्हणटा. सेंट विन्संट दी पॉल सोसायटी माया मोगाच्यो करण्यो करतल्या हर एकल्यांचो तो पात्रोन जावन आसा. 1626 ह्या इश्वेंत ताणें मिसांवाच्या याजकांचो मेळ घडलो म्हणटात. आनी ताचे उपरांत ग्रेस्त मंथनाच्या श्रियांनी हेरांक कुमोग करचे खातीर दुबळ्यांक ताणें माया मोगाच्यो स्त्रियो म्हणून तांकां जियोंक आपोवन दिलें. उपरांत माया मोगाच्यो धुवो म्हणून तरणाट्या चलयांक एक मेळ आनी एक मेळ ताणें घडलो. ताणें सांगचें आसलें ताचें एक उतर जावन आसा. दुर्बळ्यांचो मोग करतलीं बेभिरांते विनय मरण पावतलीं. दुबळ्यांचो मोग करतलीं भे नासतना भिरांत नासतना ती मरण पावतलीं. कित्याक दुबळ्यांची सेवा आमी सुमयाचीच सेवा करची जावन आसा. देखून भोव खलतो तो याजक जावन आसलो आनी कसलोच प्रचार ताका नाका आसलो. नो पब्लिसिटी. दैवीक सत्तेचेर अपरिमीत पातयेनी दवरलेलो. देखून तो म्हणटालो आपले सकी आमी कांय करूंक शकना. आनी ताचें चिंतापी तशेंच जावन आसलें. म्हजे सकी हांव कितेंच करूंक शकना. आनी ताची भक्त, ताची डिवोशन आमी म्हणटा कशें आसलें. ताची भक्त कशी आसली, भोव सोंपी आनी दैवीक दर्शा रहीत. नो विजन्स, नो मेसेजेस. पूण भोव सोंपी ताची भक्त आनी क्रिस्तांतय केंद्रीकृत. क्रिस्ताचेर विशेष पातयेनी, विशेष भावार्थांनी बरवसो आनी वावरा प्रेरीत ती जावन आसली. वावर करचें, काम करचें, सुमयाच्या मोगान बरोवन पेल्याच्या सेवेंत आपली जिणी जरोवची. देखून कोरिंथीकांचें दुसरें पत्र आमी काडल्यार आवस्वर 5:14 वळ देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाचें उतर आमकां प्रेरीत करता. आनी ह्या भगिवंत Saint Vincent de Paul ताकाय प्रेरीत जावन आसलें देवाचें उतर. 2 Corinthians chapter 5:14 क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन जियोवचें, क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन सेवा करची, काम करचें आनी जें कितें करता हांव सुमया खातीर करचें. आनी होच असो उद्देश, होच असो ध्येय. आज तो आमकां एक आदर्श जावन आसा. ना केवल SVP वा माया मोगाच्यो करण्यो करतल्या, पूण जें कितें आमी करता माया मोगान केलें तर देवाक मानवता. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी देवाक आराधन करन आसा. सुमया मुखार आमी आयल्या त्या बावर्थान, बरवशान आनी मोगान मागया सुमयाची कृपा. Saint Vincent de Paulaक जी कृपा सुमयान दिली. माया मोगाच्यो करण्यो करन, माया मोगान जियोंक, समाधानान जियोंक, तीच कृपा सुमया आमकां दिता. तर सात जाल्यार आमी दिंबी घालया. ह्या वेळे आमचेच खातीर मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सगळ्या सुमेस भावा भयणी खातीर आमी मागया. आज सेवा आनी भितर मिसांव करच्या हर एकल्यां खातीर, प्रत्येक तरान माया मोगाच्यो करण्यो करतल्यां खातीर, गुप्पीत जिणी जियेतल्यां खातीर, कसलोच प्रचार आशे नासतना, नो पब्लिसिटी,
नाव नाका कितेंच आशें नासतना आपली जिणी जरयतल्या सुबारां खातीर आमी आज मागया. देवा कारगां दिता आसतना ते सुकरपा आमचे खातीर स्मेस्त खातीर आनी विविध ते सवां मागणी आमी भेटोवया. प्रत्येक तरान कुस्टूंच्या भावा भयणी हे आमच्या गांवांत वा आमच्या भारतांत मनीपरान कुस्टूंच्या आमच्या ल्हाना व्हडां खातीर भावा भयणी खातीर आनी विविध जाग्यांनी सगळो संवसार बरो जायतीं जाणां कश्टतात आनी तांचे खातीर सबार जाणां मागतात, सबार जाणां तांचे खातीर वावुरतात. कश्टूंच्या भावा भयणी खातीर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कळनासतना तांचो उडास करया आनी आमचें समर्पण करून आमी गावया. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आमच्या बुकांत O11 पेज 192. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. ओय सुमयाक आमी लागीं सरया. तुजो आमी सगळे करूंक शकता. तुजो आमी ते आमी संतोश पावता. तुजो आमी आमकां कृपा दिता. सावीन सिंदे पावलाक दिल्ले तेच कृपा माया मोगाच्यो करण्यो करूं. देवा थंय विशेष भक्त, विशेष पातयेनी, विशेष असो बरवो असो जावन आसा. तेच कृपा आज आमी आमचे खातीर सांचे खातीर आमी मागता. तांचो उडास कान आमी मागया. कोणा लागीं सुमया वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सुमया वचो आमी. तुजे लागीं आसात पुत्रां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सुमया म्हज्या, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला. सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. मागया आमी सुमयाचो आसरो, सुमयाचो आदार आज आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, सुमयस भाव भयणी खातीर आमी मागता आसतना उडास करता. विशेष कर माय मोगाच्यो करण्यो करतले हरी एक नासो संवसार भर हृदयत रान कश्टा संकश्टांत आशिल्ल्यांची सेवा करतल्यांचो आज जावं बरो विविध जाग्यांनी, विविध कोनशांनी, किरगजांनी, आमच्या सुबवारी हृदयत रान कश्टूंच्या भाव भयणीची सेवा साखळी करतल्या सगळ्यांचो आस्पत्रांनी, घरांनी, सुमया दान प्रेरीत जावन, सुमयाच्या कृपेन बरोवन, सुमयाच्या मोगान बरोवन आज जिणी जिरोवच्या, आपली जिणी जरोवच्या सुमयस भाव भयणीचो उडास करया. कितेंच प्रचार आशे नासतना, नांव स्थान मान आशे नासतना गुप्ती सेवा करची जायतीं जाणां आसा. तांचे खातीर सुमयाक आज समय अर्गां दिता आसतना तेच कृपा आमचे खातीर सुमयस भाव भयणी खातीर आमी मागया. कश्टांच्या भाव भयणीचो उडास करया. विविध तरांनी कश्टां संकश्टां ह्या संवसारांत शोशणाक वळूंक जावचें. सबार जाणां आसा
तुम्हें संसोडास का नाम माग्या सुमे हरी एक लांद चकुर पेन बरो सुमे हम कांची विद्युं का इल्लो बरो नवम तो क्षमापान कुर्सार अपलो जीव दिवनम का सड़इलो तेंस जीवित तेंस कृपा सडवणची कृपा सुमे चांगला बोमनो सुमे सुमयाक वळखोन जिवीत जोडून घेऊ तसान जिवीत जोडून आम्ही माग्या हय सुमया तुझी कृपेन बर ती सडवणची कृपा आमचे ते हरी एकला ते तू बळाय सड आणि सड तुझ्या आत्म्यान आमकां तू बर आमकां सलोन वळ सुमया तुम सुमया म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सलोन वळसो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वळसो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताळेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताळेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला हात बऱ्या स्तुती कर मागे हालेलुया समय संगते जागरण समोरास करना जिथे समामी बड़ीता उसमें आज आशीर्वादित कर तू देव हमसो बाप है तू सब का सुड़ेला जेसुताई सुडवण्याची कृपा आमचे वळाशी आमकां जीवित दे सुरका दे सर्वोन हरी एक आमची त्या समा मागणी त्या सुसमेच्या नावानं आशीर्वादित कर जेसू तुझ्या नावानं मागतास समय सर वाईट आणि संकष्टली तर बांध पसंद आमकां तो निवार in the name of Jesus I bind every spirit of evil sickness all that takes us away from you Lord be bound in your mighty name तुझ्या नावाक तुझ्या त्या कुर्साक बंदी जल्ले साम आमचे सर तुझी कृपा सडवण्याची कृपा स्मया ते जिवीत तुवें सोडून दिलें वळश्य कर स्मया हरी एक आमच्या खातीर आमी मागता आशीर्वादीत कर त्याच तुझ्या मोगान त्याच तुझ्या बावटान बरवशान धैर्यान बर कृपेन बर स्मया we bless you and sanctify hallelujah 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 thank you Lord मागे आम्ही विविध सवांगातील आज जन्म दिवस आचरण करची डेनवर रेगो बचपे एल्वीरा फर्नांडिस सागर प्रफुल्ला डेसा दुबई स्वीटा मार्टिस मीरा बाइंदर नियोला मेलरोस वेगस नित्यदार चर्च गांधी आमकां विचारला सुनील ज्योती फर्नांडिस बाइंदूर बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर जेम्स अल्मेडा फ्रॉम स्पिरिच्युअल आणि इतर संगती तावन सुटका मेळ्ळे खातीर मुंबई तावन एस्टेल मतायस मुक्कामार जुलियट बर्बोसा अशोक नगर सलोनी Agnel D'Souza Derebail, Shane Allen D'Souza Derebail, Stani Kavita D'Souza Derebail, Darren Barbosa, Santonicha Manak, Sor Bessamamel Legatir, Santan Mendonsa Mudarangadi, Pratik Tessamagatir Barabalaki, Sean and Ethan, Jogeshwari East, the Shensi Dimello, Govius Pereira, and D'Souza Kutmante. सौर बेस सवाम बरी बलाई की आणि मिळचे गती विशेष सवांगातील जानेट पिरेरा वसा ईस्टान करोजा कुटमा खातीर सक्सेस ऑफ सर्जरी किरांतावन लॉयड अल्मेडा बऱ्या कामा खातीर बरी भलायकी तशें शांती समाधाना खातीर कुटुंबांत जानेट वसाय ते वतीन जाल्ल्यान सुडा समी करता चार्ल्स पिंटो किनिगोळी तेरेजा डिसोजा बळकुंजे फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वडाला
बॉम्बे मैनेसोडा स्टॅनी डिसूजा बेंदूर गिल्बर्ट आणि फिलोमेना ब्रॅक्स नारायणा कोटेंकार फ्रँक डी अल्मेडा तशेंच मार्गरेट डिसूजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सुरत कलतावन ते सावन सुमे आमचे ते सावन भेटून सुम्याची बेसांव आमी सून घेवया. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A24 ಪಾನ್ಸಂಕೋ 29. सौम्या तुझ्या मंदिराक या म्हणटाना कितलो वरतो संतोष आमका भक्ताचे सभेन तुझी स्तुती करू केदो वरतो आनंद आमका चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवोन देवाच्या घरा. सर्वेस्पर आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक आनी जुलूम भोगतेल्यांक सोडोवंक ताणें म्हाका धाडला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. आपली जिणी क्रिस्ततें केंद्रीत करून सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरलो सांत विशेंत पावलाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. सांत विशेंत पावल कोण म्हूण तुमकां सर्वांक कळीत आसा. अरियेका फिरगजांनी सांत विशेंत पावलाचे सांदे दुर्बळ्यां खातीर काम करतात. क्रिस्ताक आपणाचें जिवीत समर्पण दिवन ताच्याच लोकां खातीर काम केल्लो हो सांत आज सर्वांच्या जिवितांत जिवंक शकता ताच्याच सांद्या मुखांत्र. इतले बेस ताणें घडले आनी क्रिस्ताची वळख हेरांक ताणें दाखोवन दिली. मोगाळ भाव भयणीनो, ताजेच मेल पंक्त आमी घेवया, उदाहरण आमी घेवया आनी आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक क्रिस्ताक पावोवच्या परी आमी पळोवया. आमी खंयच्याय रितीनी सुकल्याव तर बोगसणे मागोवन आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगी हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता
कणवळ्या बापा, दुर्बळांचे कष्ट हाळो करूंक आनी तरणाट्यांक याजकपणाचे शिकवण दिवन रूप हाडूंक ताज्या याजकांक भगवंत विशेंतीक याजकाचे शगुणांनी नेटोवन व्हड्या उर्बेन तुवें बरलोय. ताचे शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळ्यांक ह्या दुर्बळांच्या गरजांक पावोवंक आनी याजकाची सेवा खातीर तुवें विसलेल्या तरणाट्यांचे जेजूच्या काळजा सारके मणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळोवंक तेच भगवंत विशेंतीचे उमेदीन आमकां भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. येजराच्या पुस्तकांतलें वाचप. सांजेच्या बलयेच्या वेळार हांव म्हजे दंडवणेंतलो उठलो आनी पिंजलोलो शेलो आनी दगलो आनी की म्हज्या आंगार आसून हांव दिंब्याचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तरून धरले आनी सरेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. हांवें म्हळें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना, कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमचीं पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात. आमच्या पुर्वजांच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या कोट्या करण्या पासत आमी आमचे राय आनी आमचे याजक परक्या देशाच्या रायाच्या अधीन जाल्या आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हे सगळे आमकां भोगूंक मेळ्ळे. आयची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या थोड्यांक निवारले आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणांत आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्सियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितीन तें परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदांत आनी जेरुसलेमांत आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पर एक पोटी शिक्षा लायता आनी एक पोटी बक्षिता. तो मनशाक धरणीपंदल्या पाताळान पिचार करता, तरी नासाच्या फोंडांतली हात दिवन तांकां वयर काडटा. कोणेच ताच्या हातांतली सुकोवन घेवंक जायना. श्लोक. ससनाच्या जियेता तो देव सदैव जावं. राष्ट्रा मदें ताणें आमकां शिमटायलीं, तरी थंयसर ताणें आमकां ताची वडवीक दाखयली. देखून सर्व जिव्यां मदें ताका नांवाडा, कित्याक तो आमचो धनी, तो आमचो देव, तोच आमचो बापय, तोच देव ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ससना जियेता तो देव सदैव जावं. पळय कितल्या बरेपणान ताणें आमकां वागयलां. व्हडल्या ताळ्यान ताका अर्गां दी. नितीवन देवाक वंदी. सर्वय काळांच्या रायाक हरशी. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलामपणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसा. ताची वडवीक आनी पदवी पातकी राष्ट्रांक प्रगट करीत आसा. श्लोक. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो, ताचेशी फाटी येया. तुमची साल ताचे मुखार नितीवनपणाची जावं दी. तुमचे दया दाखोवन तुमची तो काकूट करूंक पुरो. श्लोक.
ससनाची येता तो देव सदैव जावं. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावला, पातकी चिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगता आपयले आनी तांकां सर्व देवसार जावंडांची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज्य परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हणून तांकां ताणें धाडलो. तो तांकां अशें सांगूंक लागलो, वाटेक म्हणून कांयच व्हरची नाकात. दांडो, पोतें, बुथी, दूड खंयचेंय नाका. बदलूंक दगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय थांवनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शहरांतले तुमी भायर वेतना तुमच्या पांयांक लागलेले धूळ सयत तापडन सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोध एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सरून गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पयन करून सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एक तरणाटो इगर्जेक विगाराक मेळोंक म्हणून वेता. विगारान पळयल्लेंच तरणाट्याक तूं कितें इतलो डिस्टर्ब्ड जालाय गे म्हणून विचारलें. तरणाट्यान ना फादर हांव हुशार आसां, भलायकी बरी आसा. तशें विगारान ताजे लागीं सबार पोटी विचारलें कितें तुका दोस्ता म्हणून. अशें म्हणल्या वेळार त्या चरक्यान विगारा लागीं सांगलें, म्हजें काम आनी बरें आसा, पूण हांव खंय काम करतां ती सत्र्यांची फॅक्टरी. आनी ह्या फॅक्टरींत कारखान्यांत सबार यंत्रां आसात. आनी अशें सांगतना विगारान ताचे लागीं विचारलें, इतलीं यंत्रां आसात जाल्यार तुमकां कांय बरें बिजनेस जायना गी, ऑर्डर मेळनात गी. ना आमकां बरें बिजनेस मेळटा, बरें ऑर्डर मेळटात. अशें सबार सवालां ताणें त्या युवजणार या त्या तरणाट्या लागीं ह्या फिरगज पाद्रीन केलीं. उपरांत ताणें सांगलें, आमच्या कारखान्यांत सबार यंत्रां आसात, पूण ती चलोवची तसली तितली वीद शक्ती आमकां मेळना, आमकां तितलो पावर मेळना. अशें म्हणून म्हजें यंत्र या मिशीन तें बोवन दवरचें पडटा आनी सबार दिसा म्हाका काम करूंक मेळना आनी ताजे निमती म्हाका बरो सांबाळी मेळना. अशें तो चड आनी चड डिस्टर्ब जाल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती जिवितांती अशेंच. आमच्या लागीं सबार सवलत्यो आसात, सबार वस्तू आसात, पूण त्यो वस्तू गळसून देवाचें उतर परगट करूंक आमचे भितर त्यो आंतरीक पावर ना, आंतरीक सुडका ना आनी भितर तावन आमचे भितरलें सकत आमकां मेळना. कित्याक आमी आमचें जिवीत मागण्यार दवरिना. केदळ आमी सर्व देवा थंय बरवस्तांव, पातयेतांव, देवा थंय ओंदून जियेतांव, तेदळ आमकां तो
पावर मेळटा सकत मेळटा बोळ मेळटा आनी तोच जेजू आमकां बळान भरता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता तर जाल्यार आपोस्तलांक जेजून आंतरीक शक्ती दिली, आंतरीक बोळ दिलें, सकट दिलें. कित्याक तांणी संवसारार वचोन हेरांक गूण करी जाय, हेरांक बरें करी जाय, देवसरांक धांवडय जाय. केदाळा तांच्या भितर ती आंतरीक सकत आसा, बोळ आसा, त्या दळा ते हेरांक बरें करूंक शकतले. आनी ताणें इतली ताकीद दिली की तुमी वेताना कितेंच घेनाये, तुमी खंय वेतात थंय तुमकां सांबाळटले जण आसतले, थंय तुमकां सांबाळटले वस्तू आसतल्यो, एक संगती तुमकां मेळटल्यो. तुमी खंयच्याय भायल्या वस्तूंक लबदून जिवंक नजो, भायल्या वस्तूंक वंदून जिवंक नजो. ते दळा मात्र तुमची आंतरीक शक्ती तुमकां बरें काम करूंक, मुखार वचोंक पावर दितली, या सकत दितली. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमकांय जेजू तीस सकत दिवंक शकता. केदाळा आमी ताचे थंय बरवस्तांव, पातयेतांव आनी ताचे थंय वंदून जियेतांव. तर जेजूची सकत आमची जिवितांत घेवया आनी आमचें मिसांव मुंदरसूंक ताचे थंय मागया. कशें विशेन पावलान ती सकत हरी एकल्याक पावोवच्या खातीर ताजे थंय तो वंदून जियेलो, ताजे थंय ताजें जिवीत केंद्रीत केलें आनी सोम्याक ताणें हरी एकल्याक पावोवच्या परी, सोम्याची सकत हेरांक पावोवच्या परी केलें. ताची देख आमी घेवया आमच्या जिवितांत, क्रिस्ताची देख घेवया आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान जोडूंक मुंदरसून मुखार सरया. गीत नंबर D15 5 4. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्याव काणिको, घे बापा मोगान घेव. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन दिरवें सगळें आमचें, वांटून घेवच्याक दुबळ्या मोधे, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मंत तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मानकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयस बऱ्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. भोव पवित्र बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचे हे बलिदान तुका भेटोवन भगवंत विशेंत तुज्या कृपेन आपुणी दिसपडते जेजू सांगाता मरून ताच्या पुनर्जिवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका म्हणटा तसलें संपूर्ण जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांद विशेंत तुज्या साकराच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांत आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ
सर्गी तुका जय जय. बापाक खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी खराराचें हें रगात, पत्कांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सळवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती, मागीर वोन जुजे तिसो पती, मागीर वोन दम दुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर. सा विशेंत पावल, सार्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेड्स आमचे सुडीचे मार्तीर भाव, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सळवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचीं पथकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडों दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेलान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या बवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. माय मोगाचून एक कर्ज गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळजा रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता. तुजो मोग केलो ह्या संवसारांत आयलो मुझे खातीर बली जालो. रगत वारायले मुझी पातकां धुली नव्या जिवा म्हाका भरलो. काळजां रावो कायल्या मोगाळ जेजू मोजा तुका वंदिता तुजी स्तुती गायलो. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा तुजो पूत जेजू दोरबळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलो. भगवंत विशेंत ताच्या पावलांनी चलोन गेलो. ह्या याजकाच्या देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवंत कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुमया आमी वेतां की तुजी गातां उपकारांक तुज्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. उतर तुझे सोम्या आयकून पाटलाव तुजो करता. उतरान करनेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. जियो मोगान सता नीती पैसा तेल्याव सकतेन वावरूंक सदां तुजे पातू समर्पिता जीवन. सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांक तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलूं मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी